संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगनो अर्गा दिया दीनवासुया देवाक्षर लोकानो संतोषान बोबाली पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हास गीत गामान ताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगनो अर्गा दिया दीनवासुया देवाक्षर लोकानो. समेस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता म्हूण मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या ह्या सकट भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या पर्यासात अर्गां जावन हे मीस भेटयतात. आनाइजा एलोरा टेलिसाच्या पहिल्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी तशेंच देवादीन गिल्बर्ट पिरेराच्या उगडासाक मीस भेटयतात. नॅन्सी पिरेरा पवित्र कालदावाडो, केविन सेरावो इज्रायल, विकील विवन मेनेजस आनी कोटा मोड बेळ्ळे, विजय डिसोजा पेरमोदे, डायना आनी जुलियट आल्वारिस किन्निगोळी, रेनिशा रायना कॅस्टेलिनो मुक्का, रोनाल्ड कॅस्टेलिनो मुक्का, हेलेन वास किरेम गरजाग्याचें फाईल मेळिल्ल्या खातीर मेलरॉन आनी मेलोडीन मार्टीस जल्म दिसा संदर्भांत शिरवा, नादिया ब्लिंडा पिरेरा काटीबाळ्ळा, संदान फर्नांडीस किन्निगोळी, मायकल नाजरेत आनी कोटाम बचपे, वलेरियन फर्नांडीस बचपे, मेटिल्डा डिसोज डेसा मैसूर, झेवियर डिसोज आनी कोटाम कुमटा, सल्वोदर फर्नांडीस आनी कोटाम कुमटा, जॉय डिसोज आनी नित्यदरवाडो, कॅल्विन पिंटो कॅनडा, नॅन्सी पिंटो कारकळ, ग्लेनविन आनी रोझारियो कुपे बदाव, लेनिशा दांतीस पालडका, लेन्सी लविना दांतीस पालडका. प्रत्येक ते सांबासोद मीस भेटयतात. आशा सिल्विया दुबय बऱ्या भलायके खातीर आनी वायट सक्तेतां सुटका आनी एक बरें काम मेळचे खातीर, ओलिवर क्रास्त आनी कोटाम सुरत घाल रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर, फेबियन आनी रेनिटा नजरेत बचपे, मोंती नजरेत बचपे, रोहित फर्नांडीस आनी वियान डिकॉस्टा किन्युगोळी. घरच्या आल्मा बसोद मीस भेटयता. जेसिंता पिलोमिना डिसोज आनी भुरगीं नित्यादरवाडो. देवदीन बी अँटनी मेंडोन्सच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. जेसिंता पिलोमिना डिसोजा आनी भुरगीं नित्यादरवाडो. देवदीन अल्फोन्स कुटिनोच्या 17व्या वर्साच्या उगडासाक आत्म्या बसोन मीस भेटयता. झिटा कुटिनो आनी कोटाम सांजूदवाडो. देवदीन आम्ब्रोज अल्फोन्साच्या 2ऱ्या वर्साच्या मरणाच्या उगडासाक आत्म्या बसोन मीस भेटयता. प्रिन्सिया प्रिन्सन अल्फोन्स किन्निगोळी. देवदीन एवरिस्टीन बेनेडिक्टा सेरावोच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. रोनाल्ड सेरावो किरेम. देवदीन कॉर्नेल आनी मॅग्दलिन मिरांदाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. दुल्सीन पिंटो निड्डोडी. देवदीन विक्टर आनी अल्फोन्स मिरांदाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. दुल्सीन पिंटो निड्डोडी. देवदीन रिचर्ड मिरांदाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. दुल्सीन पिंटो निड्डोडी. देवदीन कामिन वासाच्या आत्म्या बसोद वर्साच्या उगडासा मीस भेटयता. हेलेन वास आनी कोटाम पवित्र कालदावाडो. तशेंच अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता. 23 वर्सांच्या लग्न जिविता खातीर फाल्यां लग्नाचो वर्षिकोत्सव 23 विल्सन आनी वीरावास किन्नोगोळी. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण कर. सोमयाची मजर कृपा ह्या पवित्र थळार सांजूदुतात देव मारिपात आमी मागून घेवया. आज ह्या पवित्र थळार आमी विशेष तरान पयलो कुमगार घेवच्या सकट भुरग्यां खातीर मागता. कित्याक पयलो कुमगार घेवचे जिविताचे एक प्रमुख गडीत जेजूक तांच्या काळजान घेवचे आनी त्या जेजूक तसो क्रिस्त म्हणून सगळे जिवितान मानून घेवन त्या जेजूची भुरगें जावन जियोंक आसा वाडोवंक आसा. आनी त्या देखून तांच्या काळजान देवचो जेजू सदां तांचे सांगाता रावून
तांचे जिवीत सोलोन व्हरच्या खातीर आज आमी विशेश तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आराधना वेळा नोवेना वेळा ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया तसो सोमी तांकां बेसांवांनी भरून दी आनी तांचें मुखलें जिवीत तो सोलोन व्हरून दी म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागया. सगळें आमी उबे रावया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हांव बरो गवळी तुमी म्हज्या हिंडाच्यो शेळयो. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हज्या फाटल्यान येतात. आज जेजूची उतरां आमकां हे परी येता आसतना आमी जेजूच्या हिंडाच्यो शेळयो म्हणलें वळखून घेवया आनी जेजूचो ताळो आयकोनच्या आतुरायेन आमी मुखार सरया. आनी तसो जेजू आमकां ताणें आपयल्ले कडेन आमकां वचोंक तो फावो करता. बरें उदक आसले कडेन बरें चोरो आसले कडेन आमकां तो आपोवन व्हरता. आमी ताच्या फाटल्यान या. हे मिसाचें बलिदान आमी फोते बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदुदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत भुरग्यांक सदांच संवकार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजू देवता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशा के पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप अशें आसता. स्तेफाना विरोध उठले दगदने निपटी शिंपडलेली बावडत्या फेनिसिया सिर्फ आनी अंत्योका पर्यंत पावली आनी देवाचे उतर गाजयत गेली. तरी सुदैवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सिर्फ घरांनी आनी सिरियन घरांनी अंत्योका पावतच हेर जातीच्या की सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी ताचे सवे सोम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या तें परतली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पोळी सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बारनाबासाक अंत्योकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें तांकां उमेद दिली. कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी बावडतान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सडलो. उपरांत बारनाबास सावला सोदून तारसा गेलो. थंय सावल मेळटच ताका अंत्योकाक आपोवन हाडलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयच पोळी सभेत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले.
आनी अंत्योकास शेसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुम्ही जनांगनो सर्वीस पुरात नावाडा. तुम्ही जनांगनो सर्वेस पोरा नावाडा. पवित्रग्रार सर्वीस पुराण उबारला सियोन शेर. जगबाच्या निवास्या प्रास ह्या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रीती मोगाची. तुझे वडील काय विशी जैते सांगल्या ये देवाच्या शेरा. तुम्ही जनांगनो सर्वेस पोरा नावाडा. इजिप्त आणि बॅबलॉन राष्ट्रा म्हाका वळखून बुजयतले सवय आसात म्हूण हांव सणा. तशेंच फलस्तियातीर आनी इथिओपिया थंयसर मारली म्हूण हांव वळखता. तरी पूण सकडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पराक ताका शुभेच्छा बीन सांबाळतलो. तुम्ही जनांगनो सर्वेस पोरा नावाडा. तुम्ही जनांगनो सर्वेस पोरा नावाडा. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे बकरे मुझे तळो ऐकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो व्हडलो हिंवाळो जेरुजलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब आचरण करताले. जेजू देवाळांत सालमांवचे चौकेंत फासायो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालन केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंत दुबावर दवरताय. तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड अशें म्हूण ताचे लागीं विचार लागले. जेजून तांकां जाप दिली. हांवें हाच्या दिनच तुमकां सांगलां पूण तुमी सतमनिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशयांत साक्ष दितात. तरी पूण तुमी सतमनिनात कारण तुमी म्हजे बोखरे न्हय. म्हजे बोखरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां. ते केदींच मरचे नात. म्हज्या हातांतलें ताका ओडण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हज्या दिन केल्लो म्हजो बाप सकडां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें.
वाकणी तुका क्रिस्ता हांव आनी बाप एकच. बापान म्हजे आदीन दिल्यात ते म्हजेच शीस या म्हजेच बोकरे म्हजेच शेळयो. ते म्हजी उतरां आयकतात आनी हांव तांकां म्हज्या सांगाता दवरतां. आयच्या वांजेलांतलीं थोडीं उतरां हीं. हांवें केल्लीं कामां म्हजे विशयांत साक्ष दितात, तुमी ताका पातयनात. जेजून सांगलें, जेजू कडेन ते विचारूंक आयिल्ले, तुंच वय जाल्यार आमकां सांग, येवंक आसचो तो मेसिया तुंच जाल्यार आमकां सांग म्हण. हांवें तुमकां आच्छादीत सांगलां, पूण हांवें सांगलें तुमी सतमनिना. म्हाका बापान धाडला, हांव बापातावन आयलां. बाप आनी हांव एकच, पूण जाल्यारय तुमी म्हाका सतमनिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशयांत साक्ष दितात. हें जेजून ताचे विशयांत दिल्ली साक्ष. तरी पूण तुमी सतमनिनात, कित्याक तुमी म्हजे बोकरे न्हय. कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां, ते म्हज्या फाटल्यान येतात, तांकां हांव जिवीत दितां. 4 संगती हांगासर आसात. बऱ्या तरान मोती दवरया. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां, ते म्हज्या फाटल्यान येतात, हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां. आमी ताच्या हिंडाचे बोकरे, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. केदाळ आमी जाता ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. खंयच्या घडये आमी ताची उतरां आयकतांगी, त्या घडये आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो जाता. नांतर जालें आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो न्हय, आमी खंयच्यागी दुसऱ्याच हिंडाचे बोकरे शेळयो जावन आसा. पूण जेजू आमकां सांगता, ते म्हजो ताळो आयकतात. आयकतात जाल्यार म्हज्यो शेळयो त्यो जावन आसात आनी म्हज्या हिंडाच्यो शेळयो त्यो जातात. आनी तांकां हांव जिवीत दितां. आयच्या पयल्या वाचपांत एक गडीत आमी आयकलें आनी तें जावन आसलें स्तेफनाक मारल्या उपरांत तांचे जुदेव या क्रिस्तांव आसले थंय तावन पळापळ घेतात. दुसऱ्या गांवांनी विस्तारून ते येतात आनी गेल्ले कडेन ते शुभ वार्ता परगट करीत आसतात. आनी तशे गेल्ले ते फेनिसिया, सिप्र, अंतियोक असल्या शहरांनी वचून ते वस्ती करतात. आनी गेल्ले ते वगत बसनात. गेल्ले ते जेजू विशयांत, आपल्या गवळ्या विशयांत ते सांगोंक सुरू करतात. आनी सांगोंक सुरू करतात जाल्यार ते खाली जुदेवां आसले कोण आसात तांचे सरशीन मात्र वेतात. फेनिसिया, सिप्र, अंतियोक हांगासर गेल्ले थंय कोण जुदेव आसात तांचे सरशीन मात्र वेतात. तांचे सरशीन मात्र वचून जेजूची शुभ वार्ता, तांच्या बऱ्या गवळ्याची शुभ वार्ता ते परगट करतात. पूण उरल्यांक ते परगट करूंक तयार नात. पूण अंत्योकाक गेल्ले थोडे जाण ग्रीक आनी हेर थंय वचून हेरांकी जेजूची शुभ वार्ता परगट करतात. जेजू आमचो बरो गवळी म्हणलें हेर अन्य धर्माच्यांकी ते परगट करतात. आनी ते आयकल्ले लोक सबार जाणां हांच्या मेळींत मेळटात, हांच्या त्या हिंडांत मेळटात. या हिंडाच्यो शेळयो ते जातात. ते आयकून जेरुजालेमांतल्या त्या क्रिस्ती परजेक व्हड संतोश भोगता. व्हड संतोश भोगता मात्र न्हय, तांच्या सहाय्यक आनी तशेंच तांकां एक प्रेरण दिवंक बार्नबास म्हणल्या एका मनशाक, देव बिरांतीच्या मनशाक ते धाडटात.
आणि बार्नबास हांगासर येता आनी थंयसर येवन थोडो तेंप रावता आनी उपरांत सावलाक सोदून वेता, पावलाक सोदून वेता. पावला मेळ्ळ्या उपरांत पावलाक आपोवन कडेन अंतियोखाक येता आनी अंतियोखाक आयिल्लो थंय पावलो, बार्नबास आनी हेर जुदे थंय जेजू विशांत तांकां शिकोवंक लागतात आनी थंयसर तांकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडटा. आनी हे क्रिस्तांव जावन आसात जेजूच्या हिंडाच्यो शेळयो. कित्याक ते जेजूचो ताळो आयकतात, जेजूचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करतात. आनी जेजून सांगलें, हांव तांकां सस्नाचें जिवीत दितां. आनी तांकां गॅरंटी आसली जेजू वरवीं मात्र हें सस्नाचें जिवीत आमकां मेळोवंक साध्य आसा. त्या खातीर आमी तांच्या मेळींत मेळटा आनी तांच्या मेळींत सबार लोक अशेंच मेळ्ळो. सुरूच्या दिसा 3000 लोक मेळिल्लो पेद्रूचे तेच भाशण आयकोण, या पेद्रूचे शुभवार्ता प्रसार आयकोण सुमार 3000 लोक तांच्या मेळींत मेळ्ळो. ताच्या उपरांत आनी थोडे जाण, ताच्या उपरांत आनी थोडे जाण, अंत्योखांत मागीर थोडे जाण मेळोन थंयसर एक हिंड ते जातात. ते जेरुजलेमांत आसूं दी, सिप्रांत आसूं दी, फेनिशियांत आसूं दी, अंत्योखास आसूं दी, खंय आसल्यार ते एकच हिंडाच्यो शेळयो. कित्याक तांचो गवळी एकलोच तो जावन आसा क्रिस्त. आनी तो क्रिस्त आसल्यान तांकां सस्नाचें जिवीत तो वासायता तें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज ह्या गांवची पक्षीकेरे आनी ताच्या भोंवतणीच्या गांवच्यो आमी शेळयो जावन आसां आनी त्याच हिंडाच्यो शेळयो जावन आसां. कित्याक आमकां ताणें आपयलां, ताचो ताळो आमी आयकता, ताका आमी वळखता आनी तो आमकां सस्नाचें जिवीत दिता म्हणली गॅरंटी आमकां आसा. आतांचो 5 गॅरंटींचो सरकार म्हणून आमकां कर्नाटकांत, कित्याक 5 संगती लोकांक तांणी दिल्यात लोकांक जियोवचे सुलाभ जावचे खातीर. आनी जेजून दिवची गॅरंटी एकच, तुमकां सस्नाच्या जिविताची गॅरंटी. आनी ती सस्नाच्या जिविताची गॅरंटी मेळ्ळे क्रिस्तांव म्हणून जालें. आनी त्या क्रिस्तांवा पैकी आमी आसां. जर तर त्या क्रिस्ताक आमी आयकता जाल्यार, ताचो ताळो आयकोन ताचो पाटलाव करता जाल्यार, तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्यो संगती आयकल्यात आनी जेजूनच आमकां त्यो संगती सांगल्यात. आमी ताचो ताळो आयकत जाय, ताचो ताळो आयकोन ताचो पाटलाव करी जाय आनी आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो जाय जाय. ताच्यो हिंडाच्यो शेळयो जाल्यार आमकां ससान जिवीत मेळटलें. आनी हें ससान जिवीत आमकां हर एकल्याक गरजेचें. तें घेवंक हांव तयार आसां. म्हाका स्वपून दिता तुज्या हातां सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक आवाज पेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका अर्पोवच्यो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिल्ली देणे,
हुंड्या वायना संगी पेटयता दिनपणी काकुळदारा देवा दैवी नितीदारा दाखय तुझी दया लाभ तुझी कृपा घे बापा आमच्यो काणीक उंडो आनी वाय तुका भेटोच्यो घे बापा आमच्यो काणीक उंडो आनी वाय तुका अर्पोच्यो. मोगाळ भाव बिनीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देव पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या मनाकडे मैमेक आमच्या पयसुबेच्या लावा सर्वेस्वर मानून घे. श्रेष्ठपरा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण फरगटूंक संतोशान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें. तीच सडोवन आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पदुदर आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, dal-paraso सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या बाबा उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. उसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक उबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेया आनी हातलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुमी जेजू मेलो जे
जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती प्रेम उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सडबणीची काल सुखात समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी दुखातीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परजळेत मुखामळ पळोवंक फावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव खामोरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दे आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सकयल्ल्या मुशितांव तशें आमची भक्तां भगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत कमी होता ती आमच्या जडतेने क्या सरेन जावं पूण तुजे काकोतीन आमच्या आत्म्यान दर्शन करून भलायकी आनी ओकात दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तुये काळसा तुये बिडार करू तुये तुझे समोर आयला तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी लागी ये तू वेगी
तुझा नासाय उजवा काळो पैसा उडावसो मोरना काळोख निवरा आमा जिवीत लाभोसो उजवाड फाकय जिवीत लाभ सर्गी निवासात पाव उजवाड फाकय जिवीत लाभ सर्गी निवासात पाव जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करून तुझे समोर आयला तुका राखून रावला लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये. प्रार्थुया. भोव मगाळ बापा बगेवन जुतात देवाच्या जैतेवंत मोरना बसत या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला हातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांज जुदुतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत एवटी तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 तशेंच 10 वरांतान कुमसारा 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिड्या संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें. कावन्सिलीक वा इतर तुमच्या समस्यांक आमी आयकचे जाल्यार तुमी फोन करून हप्त्या मदें येवंक हांव तुमकां उलो दितां. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावो आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबल्यो कुमगार काजारां असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकांक तुमचे खातीर मागतली. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां 10:30 वरां पर्यंत ये मिटिंगां चलतात. आमाल पियोनेक जर तर कोणी बली जाल्लीं आसा त्या पिडेत हांव सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार ही मिटिंगां खंडीत उपकारतात. तशेंच आमच्या ह्या ये पंगडाचें नांव पुनर्बेळक पंगड आमचो. तशेंच मंगळूरचो ये पंगड सांगाता मेळोन मेच्या 10 तारखेर सांजे 4 ते 6 वरां पर्यंत हांगासर एक शिबीर मांडून हाडटात. जे कोण आमाल पियोन्याक वळख जाल्ले आसात तांणी ह्या शिबिरांत येवंक आनी ताज्या उपरांत ह्या शिबिरा मारिपात बरेपण जोन घेवंक आनी ताज्या उपरांत ह्या आमच्या पुनर्बेळक पंगडाचे सांदे जे कोण ह्या शिबिराक येता तांच्या लागीं निरंतर संपर्क दवरून तांकां ह्या मिटिंगांक येवंक तशें तांच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक कुमोग करतात. त्या देखून जाता तितल्या जणांनी जे कोण आमाल पियोनाक वळख जाल्लीं आसा तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबांनी ह्या परवांच्या ह्या मिटिंगाक वा तरबेतीक हजर जावंक आनी त्या मारिपा थोडेपणी बरेपण जोन घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. त्या देखून कोणी आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक धाडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगान. थंयसर क्लासरुमांत डाक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन कोणायकी जाय जाल्यार आराधना वेळार वा नोवेना वेळार ताच्या उपरांत मीस जाल्या उपरांत वा जेवण जाल्या उपरांत ती थंयसर आसतात. मेळोवंक अवकाश आसा.
आज जेवणाक कुमो केल्ल्याचें नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवन मानादी बाप लिओ वेगस आयचो प्रधान याजक तांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. डायना जुलिएट आल्वारीस किन्नेगोळे आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां, मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच अनायजा एलोरा टेलिसाच्या पहिल्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी आनी देवादीन गिल्बर्ट पेरेराच्या उगडासाक आयचे दिसाचे ऑर्न स्पॉन्सर केलां. नॅन्सी पेरेरा पवित्र काळजा वाडो, वेट्सन आनी कोटाम पेरमन्नोर, विकील विवन मिनेजस आनी कोटाम मोडबेळ्ळे, क्लेमेन्शिया क्रास्ता पुत्तूर, देवादीन एम्ब्रोस आल्फोन्सो दुसऱ्या वर्साच्या उगडासाक, प्रिन्सिया प्रिन्सन आल्फोन्सो किन्निगोळी, जेविट आनी जोस्विन सल्डाना निड्डोडी, रेजिना लोबो किन्निगोळी, फ्लाविया डिसोजा सोरतगल, एव्हलिन क्रास्ता मुक्का, प्रीती डिसोजा किन्निगोळी, नॅन्सी पिंटो करकाळ आनी मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार बावडता, देव बरें कर म्हणटा आनी प्रत्येक जावन सांजूद उतात देवा मारिपा देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत वाळून दी म्हणून ह्या घडये हांव विशेश तरान मागतां. सकाळ आमी दिबी घालया, सांजूद उतात देवाच्या मनाक नव्यान आमी चलोवन वरया. पात्रो सांजता देवा आमचे पासत विनादी कर. पात्रो सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रो सांजता देवा आमचे पासत विनाती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो, सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघिवन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासर विनाती करता. सांजूदता देवान हे सान भक्त प्रत्येक जाण मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देवा बापा निरंतर होगळा प्रपता आनी सुमेस्त मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या बाबार्थ उद्देशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो निपेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोबाच्यो गजो आनी अत्रेक तुजे दैवी कुशे परमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद उतात देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेवन जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं सान जाल्लोय, ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगादीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीचे कर्सा सनीनी सामोन निराशेच्या परिस्थितीन नासलेल्यांचो तो केरी शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज जावन हांव तुज्या पूर्ण शेता वडा पातयेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. सभाजनांनी हांगासर तेसावां दान दिल्लीं आसात. ही तांची तेसावां वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसावां हांगासर आसा तुमी मागा, नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनान जें कितें तेसावां घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ही सक्कत तेसावां ह्या घडये तुमी उबान दिवन मागा मोगाचेर. कित्याक सांजूद उतात देव ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य करचो सान म्हणून नांवाडला. जेजूच्या कुटुंबाचो तो मोगा आसो आनी ताणें मागिल्लें जेजू दिता म्हणली ती बरो असो फातयेनी आसा आनी त्या देखून सक्कड संगती ताच्या मारिपा साध्य जाता. त्या देखून ताची मजत सोदया आनी ह्या घडये विशेष तरान आमी मागया. 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर, 17 जाणांक बऱ्या भलायकी फावो जावचे खातीर, 5 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर,
सौगांच्या घरांत शांती समाधान आसूं आनी मोगान जियोवचें कृपा मेळच्या खातीर थेगांचो जागो बरें आम्हाला विकोन वयच्या खातीर 6 जाणां भुरग्याचे देणे भाव जावच्या खातीर थेगांचे बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर दोगांची वेरिकोस वेन्स पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर 8 जाणांच्या हातापांयची गांठी दुखून जावच्या खातीर 6 गांव मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर 6 जाणांक आमाल पिवणे सोडूंक दोगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडाकून जावंक 6 गांचे कोर्ट केस बेगीनच इत्याद जावंक एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान आनी नॉर्मल जावच्या खातीर 6 जाणां कॅन्सर पिडाकून जावच्या खातीर दोगांची स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्या आवय बापायक खाल जावन जियोवच्या खातीर एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याची युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर दोगांचे क्रियाटीन नॉर्मल जावच्या खातीर 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर थेगांनी दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळच्या खातीर 6 गांचे रीण बरी करून कुरपा मेळच्या खातीर एकल्याक पितीसपणां माट मंत्र जावन सुटका मेळच्या खातीर एकल्यान चिंतलें काम बऱ्यान सुरवात करून कुरपा मेळच्या खातीर एकल्याचे थायरॉयड पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याचे खातीची एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर 30 आनी 4 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला तशेंच एकल्याच्या युटरसांत सिस्ट आसा फायब्रॉयड ऑपरेशन नासतना जेजून संपूर्ण तरान आपण गूण करच्या पासत मागोवंक सांगला एका घरच्या दादल्यान आपल्या बायल्या भुरग्यांक विदेयी जावन माया मोगान जियोवचें करपा मेळचें खातीर मागोवंक सांगला एकल्याची आज इंटरव्यू आसा तें बऱ्या तरान जावं आनी बरें काम मेळचें खातीर मागोवंक सांगला एकलो विजिटींग विजाचेर परगांवांक गेला ताका बरें काम मेळचें खातीर मागोवंक सांगला एकलो मानसीक वता डिप्रेशन वळख जाला 14 वर्सांचे एन्सल क्लेरिसाक बरी भलायकी मेळच्या पासत मागोवंक सांगला हाचे सांगता दोगां थेंगा धर्मीक भयणींनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला ब्रदर ग्लेन आनी ट्रिजा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर देवाचें मिसावन आनी बऱ्यान करची कृपा तांकां लाभचे खातीर मागोवंक सांगला देवदीन मतायस सरावो विल्सन सरावो विल्पर सरावो तांच्या आत्म्याक शांती मागोवंक सांगला स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर वीना रोड्रिगस ताका बरी भलायकी एक बरें काम मेळचें खातीर मागोवंक सांगला विल्सन म्हणलो भाव 30 आनी 9 वर्सां प्राय ताका बरी भलायकी आनी एक बरी सैरीक ताका लाभचे खातीर एका स्त्रियेचें बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर एका कडेन बिल्डिंगाक लिफ्ट परमिशनाची गरज आसा मेळचे खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्या रस्त्याचे समस्ये सगळे इत्याद जावच्या खातीर एकल्या चलयेक अल्सरेटिव्ह कॉलिटीस आसा तातूंत सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका चलयेक वेरिकोस वेन्स आसा आनी इतर पिडेतांत सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक नी जॉयंट्स गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका भुरग्याक CA इंटरमिडिएट एग्जाम मेळत आसा बरें करून एटेंड करून बरें करून पास जावची करपा मेळच्या खातीर एकल्यान घर प्रारंभ केला घराचें सक्कड बंद काम बंद पास नासतना सगळे बंद पास निवारच्या खातीर मागोवंक सांगला एक तरणाटी स्त्री दोगां भुरगीं आसात कॅन्सर पिडाक गेले त्या मंगळारांक सर आयिल्ली तिचे खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला तिचे खातीर आमी मागया आमच्या भुरग्यांचो उर्बन मेंडोन्सा सर्जरी जाल्या आस्पत्रेंत आसा ताच्या बेगीनच रिकवरी जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मेरी कॉन्सेसावती आस्पत्रेंत आसा तिच्या आई बऱ्या भलायके खातीर रॉकी कुठिनो डिस्चार्ज जावन घरा येयला ताच्या आई बऱ्या भलायके खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एलिटा डिसिल्वा म्हणल्या भयणीचे नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर मागोवंक सांगला एक तरणाटो शिप्पर कामाक कॉल येवच्या खातीर ताचें शिकप जालां कोर्स कंप्लीट जाल्यात कामाक कॉल येवच्या खातीर राखून आसा तरी करून ताका बेगीन कॉल येवन कामाक पावयच्या खातीर ताच्या खातीर आमी मागया एक भयण मतीच्या पिड्यान तशें वायट चिन्नां तावन कसता तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे जडचे केस रावच्या खातीर एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद येवच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावन पयलींच्या बरी सलची करपा मेळच्या खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सरको जावच्या खातीर एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक CA इंटरमिडिएट एग्जाम मेळत आसा बरें करून एटेंड करची करपा मेळच्या खातीर एकल्याक स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी जावन गूण जावच्या खातीर एका भुरग्याक कालते काळज असो जावं मोगाळ जावं जनवायेचे देणे समजोणेचे देणे मेळच्या आवय बापाय विदेयी जावन जियोवचें करपा मेळच्या खातीर सिसिलिया सराव म्हणल्यार भयणी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसांवांनी बरोवंक आनी बेगीनच घराचे देणे तांकां लाभच्या खातीर एका भुरगो मोबायल एडिक्शन जावन ताका सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान विकल्ल्या त्या वेहिकलाचे समस्या सगळे इत्याद जावच्या खातीर हाचे सांगात सभा जाणांनी तांची त्या सवान दिल्ली आसात वैयक्तीक तरान म्हजे कडेन मागोव सांगले आसा ही सक्कड त्या सवां मागणी ह्या घडये
आमी उभान दिवया मोगाचें न्हू आनी सांजूद उतात देवा मारी पास जेजू कडेन ह्या घडी आमी विनंती करया मागया आनी त्या मारी पास सुमयाची कृपा सुमयाची सकत ह्या पवित्र थळार वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आराधन तुका सुमयांचीच आराधन तुका सुमयांचीच आराधन तुका सुमयांचीच तुका सुमयांचीच वंदन तुका सुमयांचीच महिमा तुका सुमयांचीच स्तुती तुका सुमयांचीच होगळाप तुका सुमयांचीच जय जय तुका सुमयांचीच प्रणिपा तुका सुमयांचीच हालेलुया 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 मोगळांचीच या पवित्र तळारी भावंडा तुझ्या खालसा मनात तांच्या दोळ्यांनी दुखा वाळोवन म्हणल्या बरी तांची मागणी तुझ्या पांयां तळा सांजूद देवाच्या मजतीन समर्पण करून मागोवन आसात या सक्कड भावंडांक सांजूद देव तुझे कडेन विनंती करन आसा ते सक्कड त्या सवान तूं मानून घे या भावंडाचे तुझे काकोलीचे दीस घाल मोगाची नदर घाल या भावंडांनी या पवित्र तळार सांजूद देव माझ्या मजतीन मागिल्लें बरेपण तांकां लाभय दी तुझे आशिर्वाद वळे तुझे कृपा तांच्या जिवितान वळे सक्कड पिडेचे इडे तांकां सुटका दी वाईट सक्ते तांकां सुटका दी बरे बंधांनी वळोवन दी आशिल्लें बरे बंधांका लाभोवन दी आनी तुजी बेसांवां ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसा ह्या भावनाच्या जिवितांत आनी आशिल्लें मागिल्ल्या तांकां मेळच्या मारीपा लाभोवन दी म्हणून वळोवन दी म्हणून मागता Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. May your mighty power flow into them, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 my Lord. Touch them, Lord Jesus. Bless them abundantly. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सक्कड आमी दिंबी घालया म्हज्या मोतीर काळो कादन म्हजो बाबात दंडोळंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावंडे हे वर्त्या सांदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्यान बरोवस तुमचे केरी देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका बेडयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या पवित्र थळार जायते बरेपण वालता असर्या अद्भुतां घडटा सबार भाव भयणीच्या जिवितान बरेपण घडलां तांच्या जिवितान आमच्या जिवितान जावच्या ह्या पवित्र थळार वालच्या सक्कड कृपे देण्या खातीर दनिया देवाक आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठवया एकल्याचें काजाराचें आनी रोसाचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता 5 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात दोगांच्या कामांत प्रमोशन फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घां दितात 7 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात 4 बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याचे घराचे डॉक्युमेंट्स मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात आनी 8 जाणां तांणी मागल्लो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितांत लाभल्या खातीर अर्घां दितात तशेंच मोगाच्या न्हू 10वे क्लासीच्या भुरग्यां खातीर आमी निरंतरी मागोवन आसले आमच्या इस्कॉला खातीर आनी सक्कड भुरग्यां खातीर आनी फलितांश आयलां सक्कड भुरगीं उत्तीर्ण जाल्यां प्रत्येक जण आमच्या सांजूद इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाक बरें फलितांश 100% फलितांश मेळ्ळा आमचे भुरगीं सक्कड डिस्टिंक्शनार फर्स्ट क्लास एकलो मात्र सेकंड क्लास उरले पुरो फर्स्ट क्लास आनी डिस्टिंक्शन पास जाल्यांत बरें रिजल्ट आमच्या इस्कॉलाक मेळ्ळा सक्कड भुरग्यांक मागल्या तांच्या जिवितान मेळ्ळा ह्या सक्कड उपकारां खातीर ह्या घडये धन्या देवाक सुमया जेजूक आमी अर्घां दिवया प्रत्येक जण सांजूद देव मारीपात मागल्लें हे मागल्ल्या खातीर हे मेळिल्ल्या खातीर सांजूद देवान आमच्या खातीर विनंती केल्ल्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्घां दिवया अर्घां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावड बोला व्हडा आनंद अर्घां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसत देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी आनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकड पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे
आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्वरा तुझ्या मणियाऱ्यांनी हात धुवाच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आणि कुडी आत्म्याची गटाई दी. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्गींच्या बाबा आयच्या दिसा आम्ही ऐकले आमच्या भाऊ बहिणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आणि आशिल्लो संतोष आणि समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया दयाळा बापा पावती जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांचे काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा पयलो कुंभार घेवंक तयार करच्या सक्कड भुरग्यांक तुज्या पांयां तळ्या समर्पण करता. ही भुरगीं त्या जेजूक पयले पटी तांच्या काळजान घेवंक येता. ह्या भुरग्यांनी तसलो जेजू क्रिस्त सोमी म्हणल्यार वळखून घेवन त्या जेजूची भुरगीं जावन त्या जेजूक साक्ष जावन जीव तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा ह्या भुरग्यांक पयलो कुंभार घेवंक तयार करच्या सक्कड शिक्षकींक ह्या जाकांक तुज्या पांयां तळ्या समर्पण करता. तांचेर तुजें विस्तार आशिर्वाद आव तांच्या वावुंटीक तूं प्रतिफल दी आनी त्या मारीपात तांचोय भावार्थ सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी तूं आयक. नमारणीये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता. आमी पद सेवेची बाळकां या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कार वचून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे कावचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदीं पॉल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलबी हांवकारे मरिये बगेवंती देवाचे मेमोत्सव विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवचे आतां आमी पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागता. तुमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार तुमकां कितेंय कश्ट दूख आसा जाल्यार हें समर्पण करन सांजू दुतात देवारी मागा. तुमचो उजो हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. तुमचे खातीर मात्र न्ही उडास दवरा. तुमी मागता आसतना सक्कड पिडेस्तां खातीर जे कोण पिडेस्तान तुमच्या कुटुंबांत आसा वळखीचे आसा जे पिडेस्तांनी तुमचे कडेन मागोवन सांगला तांचोय उडास काडा. हो हात तुमच्या तकलेर दवरला तशेंच तुमी तांच्या तकलेचेर दवरला म्हणल्यार बवरतान बरोवशान तुमचे खातीर तांचे खातीर पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागा मोगाचें न्हू. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या हात हाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या बिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचेर दाल दिश घाल. तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पथकंडली नितळ जावन पिडेचे लेगून जावन बेगीन सद आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या बवर्तनच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतले दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडो सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका चूक समजून मानभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ समी सदां तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तांच्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्घां दिवन दीत. जो जियेताय राज करताय ससनाच्या ससनार. सर्वेस्वर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मई पासान आनी काकुतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरेपर्यंत आमच्या संगता आसा. तो तुमचे सभेन रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं.
तुमच्या पाटलान तो रावण तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिजांक उजवाडान भरले. तो तुमचे ते हास्चे सर वायट बसमुरडो आनी तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. दिंबेर समीराविया मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा. तर ह्या जेजूक आमचे मदें आतां आमी स्वागत करया. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या. खरी एक दिंबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या. वेळा काळा परवीं देवा सवय आसलो. देव पोवन तुजें लिपोवन मनशाकोड घेवन ह्या संवसाराक तो आयलोय. शब्द देवा सवय आसलो. शब्द देव जावन आसलो. शब्द मनीस जालो. मनशा मदें जियोंक आयलो. सांबावलो पिलिपी घरां बरोवन म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक समसमपणाक लबतोन रावलो ना. मनशा रूप ताणें घेतलें. खालतो जालो विधेय जालो. खावन तावन कुर्सा पर्यंत. मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत उंड्या रुपार तसो जेजू खावन तावन कुर्सा पर्यंत खालतो जाल्लो विधेय जाल्लो. सैमान देव जावन आसलो. मनशा बन घेवन आमचे खातीर मनीस जाल्लो. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत परत आमचे खातीर आजार आसा. ताजें देव पोवन लिपयलां. मनशा पोवन ताणें घेतलां. मनशा रूप घेवन आमचे सांगात आसा आनी ताजें दैवीक पोवन आमचें तें ह्या घडये वाळोवन आसा. दैवीक कृपा आमचें तें वाळोवन आसा मोगाचेनो. तर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत देव मनीस जाल्ल्या त्या जेजूक त्या सोमयाक आमी देखया. त्या क्रिस्ताक आमी देखया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमकांच त्या जेजूक आमी समर्पण करया आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया. नमन करया. स्तुती करया. आमकांच संपूर्ण तरान त्या जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. वेळा काळा पूर्वी देवा सवय आसलो. देव पण तुझे लिपो मनशाकूड घेवन आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सवय आसलो. देव तुझे लिपो मनशाकूड घेवन आयलो. पातक मातेक सांडू मनीस जावन जियेलो. उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदां दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या. हरी एक दिवी सर्गी संसारी सर पडटा तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या.
निमाण्या त्या जेवणार मोगा मंदमेंत दिलोय सेवेंत जिवी जोरोन पायसी सांचे दुलई उंडो वायन मास रगात करन तुझे कुडींत बदललोय म्हज्या उगडासा करात म्हणून सोम्या तुवें आदेश दिलोय. होई मोगाळ भवन आनी भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तरा सांकेतीक रितीन उंडो आनी वायन घेवन आपणाच्या सिसांक मोडून दिल्लो. निमाण्या शुक्रारा कुर्साचेर आपणाचे जिविताचें बलिदान खरेपणी भेटयल्लो. ही म्हज्या उगडासा करा म्हणून येवकरिस्त घडल्लो आनी तो येवकरिस्तांत आमचे थंय आमच्या काळजांत येवन वस्ती करचो. थोड्याच घडी आदी आमच्या काळजांत आयला, आमचे थंय वस्ती करता, आमचे थंय एक जाला. तो सुसुमी जेजू क्रिस्त आमचो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच जिवो आजार आसा. उंड्या रुपार आसच्या त्या जेजूक आमी पळोवया, त्या जेजूक आमी देखया. मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, आमकांच त्या जेजूक आमी समर्पण करया. तो क्रिस्त म्हणल्यार आमी मानून घेताना सत्मनताना ताका आमचे सगळें जिवीत त्याच्या पांयां आमी समर्पण करया. ताची सावळी आमचेर पडोवन दी, ताची कृपा आमच्या जिवितान वाळोवन दी, ताचें रगत त्या कुर्साचेर वारयल्लें आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी म्हणून त्या सोमया कडेन मागया. आमकांत संपूर्ण तरान समर्पण करून त्या सोमयाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नमन करया. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदामें दिलो सेवे जिवी जोरो पायशी सांचे दुले. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदामें दिलो सेवे जिवी जोरो पायशी सांचे दुले. उंडो वाय मास रगत तुझे कुडीन बदलो म्हज्या उगडा सकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरिये दिमी सरी संसारी सरपडटा तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळां जेजू उंड्या रुपार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजर आसाय. तुझे हाजरपण बघून तुझे मुखार दिंबयेर आमी सरपडल्या. तुका आमी आराधन करता, स्तुती करता, नमन करता. आमचे खातीर मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लोय. तुझे देव सई बली पोंदलय. आमच्या सारको तो जावन जियेलोय. पूण पाताक मात्र करिनासतना आमकां हरी एक लागी आमच्या अस्कत जावन पथकात हांव तुवें उंच उबारलें, आमकां नितळ निर्मळ केलें. तुजे सकत कृपा आमकां दिली सोम्या. तुजो अगणित मोग ह्या घडी आमी अनुभव करता. तुजे अगणित काकुलत आमी सागता सोम्या. काळजांत थावन आमी तुका आराधन करता, नमन करता, स्तुती करता. आमचे संगत राव सोम्या. ह्या आराधना वेळा तुजी सकत तुजी कृपा वाळय सोम्या. प्रत्येक दोन ह्या सक्कट भावंडांक तशेंच ह्या माध्यमा मारिपाक गांवांत परगांवांत हांव ह्या आराधनान वांटेली जावन त्या सक्कट भावंडांक तुज्या पांयां तळावन समर्पण करता. तांचे कुटुंबां तुज्या पांयां तळावन समर्पण करता. सोम्या तुजी दैवीक सकत कृपा ह्या घडये तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत वाळय सोम्या. आशिर्वाद तांच्या जिवितांत वाळय. सगळे बरे मन तांकां लाभय सोम्या. आनी प्रत्येक दोन तांच्या संगत राव सोम्या म्हण तुजे कडेन परता. सोम्या तुका जावं आराधन, महिमा, मान, स्तुती, होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा.
आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान. आयच्या वांजेलाचेर आमी परत नदर घाल्या जाल्यार त्या जुदेवानी त्या जेरुसलेमाच्या तेंपलांत जेजूक विचारलें, तूं क्रिस्त वई जाल्यार आमकां स्वस्थ सांगून सोड. तूं क्रिस्त वई जाल्यार आमकां स्वस्थ सांगून सोड. आतां जेजू तो मेस्सिया आदिमागा ताच्या विशयान प्रवास जाल्लो तो येतलो म्हणून आनी लोक ताका राखून रावल्लो आनी प्रत्येक जाण हे जुदेव जाणटे पवित्र पुस्तकाची समजोनी आसली केदळा खंयसर ताचें येणें जाता म्हणलें. पूण तो मेस्सिया आयलो, तो क्रिस्त आयलो जाल्यार ताका वळखून घेवंक, ताका वळखून घेवंक, ताका अनुभव करूंक तें सुकोवन पडलें. ताचें नांव बरेंपण जोन घेवंक तें सुकोवन पडलें. आनी ताका लागून येत जुदे परत ताचे कडेन विचारतात जेजू कडेन, तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्वस्थ सांगून सोड. आनी जेजून जबाब दिली कितें, हांवें येदोळूत हाच्या आदींच सांगलां पूण तुमी सत मानिनात. हांवें हाच्या आदींत सांगलां पूण तुमी सत मानिनात. मोगाचे न्हू मार्कास वांजेल अध्याय 15 वाक्य 32 वाचलो जाल्यार थंयसर क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देव पळया तवळ आमी ताका सत मानता. परत दुबाव, क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देव पळया तवळ आमी तुका सत मानता. तो कुर्सा वयलो देवल्यार मात्र आमी सत मानता. तशेंच जेजूक कुर्सार काळयलेल्या वेळार त्या उजव्या कुशीच्या स्वरान वा दाव्या कुशीच्या स्वरान म्हणलें उतरां, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव. तूं क्रिस्त वय जाल्यार परत दुबाव, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर. मोगाचें न्हू इंत उतरां थोडी बडी आमच्याय तोंडान येतात वयगिनी. तूं क्रिस्त वय जाल्यार, तूं खरो देव वय जाल्यार, तूं जेजू नीज जाल्यार म्हाका तें कर हें कर, म्हाका हें दी तें दी. आमी थोडे बडी मुळ्यान जावंक बरो दुबाव अखंड भावार्थ ना मोगाचें ना. पूण पवित्र पुस्तकाचेर आनी 2 गडितां आमी नदर घाली जाल्यार त्या सेजारिया फिलिपी प्रांत्याक पावल्ल्या वेळार जेजून आपोस्तलां लागीं सेसा लागीं 2 सवालां विचारलीं. पयलें सवाल, लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटा, आनी तो तांणी जायते जवाबी दिले. पूण दुसरें सवाल वैयक्तीक तरान जेजून विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात. तवळ पेद्रून दिल्ली जबाब, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आतां हांगा पेद्रून दिल्ली जबाब ती अखंड भावार्थान ती पातयेनीन दिल्ली, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तातूंत कांय दुबाव ना, अखंड भावार्थ अखंड पातयेनी मोगाच्यान. आनी एक घडीत लाजराच्या मोरणा वेळार माथेवाचो जुवांचो वांजेल अध्याय 11 जेजू 4 दिसा उपरांत थंयसर पावल्लो आनी मार्ता आनी मोरी जेजूक भेटली आनी मार्ता आनी जेजू मदले संभाशणा वेळार जेजू सभासंगते उलयलो आनी निमाणे मार्तान म्हणली उतरां, वय सोमिया संवसाराक येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हणून हांव सत मानता. वय सोमिया संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हणून हांव सत मानता. परत अखंड भावार्थान पातेनी तुमचो क्रिस्त म्हणून हांव सत मानता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यानी आमकां तें विचारे थंय. पेद्रू थंय आसलो भावार्थ, मार्ता थंय आसली ती पातयेनी, म्हजे थंय तुजे थंय आसा. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसो तसो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हें सत आमी मानून घेता. तो जिवंत देव म्हणलें सत आमी मानून घेता. वा आमकां दुबाव आसा की मोगाचें न्हू. एक घडी आमी सगळ्यां दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. सगळ्यां आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. कितलीं वर्सां जावन आमी क्रिस्ती जिवीत जिवन आसा आनी आमकां क्रिस्तांव म्हणटात.
क्रिस्ती जिवीत जिवन आसा. आमी क्रिस्तांवां. त्या क्रिस्ताचेर म्हाका बोवार्थ आसा, पातयेनी आसा, अखंड पातयेनी, दृढ पातयेनी म्हाका त्या जेजूचेर आसा गी. एक घडी आमी विचारया मोगाचें न्हू. आनी आमीच खालजंतावन पेद्रून म्हणलीं उतरां परत आनी परया म्हणया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून जेजूक आमी म्हणया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून सोमया हांव सत मानता म्हूण सांगया जेजूक. तशेंच मार्तान म्हणलीं उतरां वय सोमया संवसारांत येवचो आसलो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हणून हांव सत मानता. आमच्या काळजांतावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया मोगाचें. आमच्या काळजांतावन ती भावार्थाची उसारणी आमी करया. क्रिस्त म्हळ्यार मागलोलो, धाडलोलो, देवान आमचे खातीर धाडलोलो. जुवांव सोवांजेला दे 3 वाक्यां 16 आमी म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. तो धाडलोलो, मागलोलो क्रिस्त आमचे खातीर धाडलोलो. सतमंताय की तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून मोगाचें न्हू. आमचो भावार्थ आमी घट करया, थीर करया मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी म्हणटा अध्याय 9 वाक्य 1 तावन काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड पांगलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. तरी पूण काळोखांत चलतेल्या लोकांक उजवाड दिश्टीक पडलो. तसो सोमी मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्याचेर जिवीत म्हणलो उजवाड पांगुल्लो सोमी वस्सू मोगाचें न्हू. तो आमचे सांगात आसा, आमचे सांगात आसा, आमचे सांगात आसा. ते देखून तसो सोमी जिवंत क्रिस्त, तो जिव्या देवाचो पूत, तो जिवो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेताना ह्या जिवंत देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया मोगाचें न्हू. सगळें आमी उबे रावया, गीत आमी गावया, थाळयो पेटोवन नाचून म्हणल्या बरी हरसून गावया, हरसून गावया. पान नंबर ओके. हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, आम्ही हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, आम्ही हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, आम्ही हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, आम्ही हर्षन गाव्या. देवा बापा हर्षन गाव्या, जेजू सौम्या हर्षन गाव्या, पवित्रात्म्या हर्षन गाव्या, त्रिएका देवा हर्षन गाव्या, आम्ही देवा बापा हर्षन गाव्या, जेजू सौम्या हर्षन गाव्या, पवित्रात्म्या हर्षन गाव्या, त्रिएका देवा हर्षन गाव्या, आम्ही हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, आम्ही हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, हर्षन गाव्या, आम्ही हर्षन गाव्या. जीवदातारा हर्षन गाव्या, जीवी दिल्या हर्षन गाव्या, कृपे मोता हर्षन गाव्या,
ससनाच्या बापा करसून गाव्या जीवदाता करसून गाव्या जीवी दिल्या करसून गाव्या कृपेवता करसून गाव्या ससनाच्या बापा करसून गाव्या आम्ही हरसून गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या दैवी कुजवाडा करसून रायांच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या करसून गाव्या सर्पोद्वेदारा करसून गाव्या आम्ही दैवी कुजवाडा करसून गाव्या रायांच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या करसून गाव्या सर्पोद्वेदारा करसून गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, 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 amen, alleluia, 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 amen, alleluia, 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 amen, alleluia, Hallelujah, alleluia. hallelujah, 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 hallelujah. Aradanduga sumyanjizo, vandanduga sumyanjizo, namanduga sumyanjizo, studiduga sumyanjizo, hoglaptuga sumyanjizo. Yeshuve आराधने, Yeshuve वंदन, Yeshuve hallelujah, 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 hallelujah. Shalalalalalalalala, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, touch them, Lord Jesus, bless them, Lord Jesus, heal them, Lord Jesus, anoint them, Lord Jesus. May your mighty power blow into their life, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus, anoint them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus, touch them, Lord Jesus. May your mighty power blow, may your mighty power blow into their life, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah. 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 Sacrami possiamo cacciano. João Sovangelo अध्याय 10 वाक्य 11 जेजू म्हणता हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. जेजू म्हणता हांव बरो गवळी. एक बरो गवळी आपल्या बकऱ्यां पासत जीव दिता म्हाका. आनी जेजू बरो गवळी जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे खातीर, आमची जतन करच्या खातीर, काळोखांतावन उजवाडाक, मरणांतावन जिविताक आमकां उतरोवच्या खातीर, असतांतावन सताक उतरोवच्या खातीर. आनी ह्या खातीर ताचे जिविताचें बलिदान ताणें भेटयलें. ताचो जीवस आमचे खातीर ताणें वारयलो आनी त्या मरीपाद जें कितें ताणें उतरां सांगल्लीं त्या उतरांक ताणें मोर मारली. म्हाका जेन्ना जुवांव सवांजेल अध्याय 15 वाक्य 13 जेजू म्हणटा एका इश्टा बसत जीव दिवचे प्रास अदीक ताचे वर्त मोग दुसरो ना. एका इश्टा बसत जीव दिवचे पास अदीक वर्त मोग दुसरो ना. आनी हांव तुमकां इश्ट म्हूण म्हणटा म्हणलें जेजू. आनी आमचे खातीर आमी ताजे इश्टिण्यो आमचे खातीर ताणें ताच्या जिविताचें बलिदान भेटयल्लें. एक बरो गवळी जावन आमचे खातीर जीव दिलो. आमकां शेळयांक सांगात दवरच्या खातीर, एका हिंडांत सांबाळच्या खातीर आमचे खातीर जिवीत वारयल्लो. तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर खरोच ह्या घडये आजार आसा.
मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कीर्तन 23 बऱ्या गोवळ्याचें कीर्तन मोगाचें न्हू. एक पडी हें कीर्तनां वाचता, हीं उतरां आमी आयकून घेवया. एक बरो गोवळी जावन जेजू कितें पुरो करता, कशें आमचें जिवीत चलोवन व्हरता, एक घडी आमी आयकोवया. सर्वेस बरो म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पळय तो आमचो गोवळी जाल्यार आमकां कांय उणें ना मोगाचें न्हू. कित्याक सकयल संगती तो बर्तिकान दिता. कितें बर्तिकान दिता? 5व्या सोरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. खाळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजें माथें तेलान मागताय. म्हजें पात्र बरोवन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. तरी करून मोगाचें न्हू, एका बऱ्या गोवळ्यांत हांव कितलें पुरो बरेंपण मेळटा. एक बरो गोवळी आसा जाल्यार कसलेंच बेबिरांत ना. कित्याक आमचें सगळें जिवीत एक बरो गोवळी चलोवन व्हरता मोगाचें न्हू. आनी तारी करून किर्तनकाराचें निमाणें उतार, सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. म्हणजे म्हज्या देवा सांगता हांव सदां काल रावतलो. कित्याक म्हजें सगळें जिवीत तो चलोवन व्हरतलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 25 म्हणटा, पोरू आयताराचें दुसरें वासापी तेंत जावन आसलें. तवळ पर्यान वाट सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या पर्यंत आसलें तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्यातय फाटीं आयल्यात. हे दोन सर वाट चुकोवन म्हणल्या बरी आसल्यात. जेजू बरो गोवळी ह्या संवसाराक येवन आमकां सारक्या वाटेन ताणें हाडलां आनी ताचे थंय फाटीं हाडल्यांत म्हणलें. एक बऱ्या गोवळ्यान हाडल्यान म्हणलें सान पेद्रू ताच्या पत्रांत उल्लेख करता मोगाचें न्हू. तशेंच एब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 20 म्हणटा, सस्नीक कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयांच्या श्रेश्ठ गोवळ्याक आमच्या सुमया जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. ताका लागून ह्या शेळयांच्या गोवळ्याक श्रेश्ठ गोवळी, ताका लागून जेजू एक श्रेश्ठ गोवळी शेळयांचो आमचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो म्हणलें हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमकां सांगता. तशेंच एझेकियलाचें पत्र, एझेकियल प्रवादीचें पुस्तक पोरण्यासोल्यान अध्याय 34 वाक्य 12 म्हणटा, जशें एक गोवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांवूय तांची जतनाय घेतलो. कशें शिंपडलेल्यांक सांगात हाडटा गोवळी, तशें हांव म्हज्या गोवळ्यांक म्हज्या शेळयांक सांगात हाडटलो, सांगात दवरतलो म्हणलें सुमी म्हणटा. तसो बरो गोवळी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तर ह्या गोवळ्याक आमी उलो मारया. आमची जतन कर, आमकां सांबाळ म्हणून त्या गोवळ्या लागीं आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जावन ह्या गोवळ्यान, जेजू बऱ्या गोवळ्यान आमच्या सांगात रावन आमची जतन घेतल्या. आज पर्यंत आमकां सांबाळला. आमकां आमच्या दिसपट्या जिवितांत कितें गरज आसा विविध मनशां मारिपात, कुटुंबादारां मारिपात लाभयलां मोगाचें न्हू. आमची ताणें मोगान जतन घेतल्या. आमकां कसलेंच बेबिरान नातलें. कित्याक हर एका घडये हर एका संगती कितें आमकां गरज आसा त्या बऱ्या गोवळ्यान आमकां लाभयलां. त्या देखून त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया. तुमची जबाब, जेजू बऱ्या गोवळ्या अर्गां तुका. 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 ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हाजर आसच्या जेजू बऱ्या गोवळ्या अर्गां तुका. सक्रामेंता मारिपात तुजो स्पर्श आमकां दिवच्या. जेजू बऱ्या गोवळ्या अर्गां तुका. हर एका दिसा आमच्या बगलेक रावच्या. जेजू बऱ्या गोवळ्या अर्गां तुका. हर एका दिसा आमचें जिवीत चलोवन व्हरच्या. जेजू बऱ्या गोवळ्या अर्गां तुका. एका बऱ्या कुटुंबांत जल्म घेवचें भाग दिल्ल्या.
जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत बरी आवय बापय तुझ्या काळजाच की तुवें दिल्ल्याक जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका बाबा भयणींनी आमचे कुटाम तुवें सोबयलेल्याक जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका आमच्या कुटुंबांत आमचे सांगाता रावल्ल्याक जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान उणें पडले तुवें भरती करून दिल्ल्याक जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका कश्ट दुखा वेळार आमकां निरंतर सांगत दिल्ल्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका पिडा शिडांतले सुडका तुवें आमकां दिल्ल्याक जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका पिडा शिडा सोसूंक करपा दिल्ल्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका दिसपरतो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका दिसपरत्या ग्रासा खातीर आमच्या कुटुंबादारांक एक बरें काम दिल्ल्या खातीर जेजू बऱ्या जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका आमच्या भुरग्या बाळांक सगळें मार्गदर्शन तुवें दिल्ल्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका तांकां शिकोवंक बरीं इस्कॉलां बरें शिकाप तुवें लाभयलेल्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका जेजू बऱ्या गवळ्या अर्गां तुका जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका जेजू बऱ्या गवळ्या अर्गां तुका जेजू बऱ्या गवळ्या अर्कांत तुका तर त्या सुमयाक अर्गां दिवन परत हे गीत आमी गावया सकड आमी उबे रावया अर्गा होगळाप तुका दिता धनिया देवा आवर्सिता कत्या साबारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गाता अर्गा होगळाप तुका दिता धनिया देवा आवर्सिता कत्या साबारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती करता आमकां सर्वांक अदीन मोगान रचला क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमकां पोसला आमकां सर्वांक अदीन मोगान रचला क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमकां पोसला तेनी साबार तुवें आमकां दिल्या कुरपे देण्यान तुज्या आमकां नेटयला तेनी साबार तुवें आमकां दिल्या कुरपे देण्यान तुज्या आमकां नेटयला अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा कावसिता कृत्या साबारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता खुदा सेवक वारे तुवें दिला दिसपरतो ग्रास सर्वांक फावो केला खुदा सेवक वारे तुवें दिला दिसपरतो ग्रास सर्वांक फावो केला विघ्ना अनवार सदा राखून वेलाय मोगान तुझेच करून घेताय विघ्ना अनवार सदा राखून वेलाय आमकां मोगान तुझेच करून घेता अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा आवर्सिता कृत्या साबारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 मंगळाची सून एका पूर्वची जिवीत या संवसारान दिलाय एका बऱ्या कुटुंबांत जल्मोन ल्हान व्हड जावचे तुवें भाग आमकां दिल्ली एका बऱ्या गवळ्या सारकी आवय बापाय भाव भयणी तुवें आमकां दिल्ली आमची जतन करच्या खातीर ह्या खातीर आज आमी तुका दिन वाजता तुका आमी अर्गां दिता फाटल्या सगळ्या वर्सांनी आमकां राखलाय सांबाळलाय दिसपरतो ग्रास आमकां दिलाय दिसपरतो वावर आमकां दिलाय आमची जिवीत तुवें चलोवन व्हेलाय ह्या सगळ्या बऱ्या मना खातीर तुका आज आमी अर्गां दिता तुका आमी दिन वाजता आनी आज आमी परत तुका आमकांच तुज्या हातान आमी सांबाळटा आमकां हर एकल्याक एक बरो गवळी जावं
आमचे जिवीतून तूं चलोन व्हर आमच्या बगलेक तूं राव सदांच आमकां तुजो आदार दी सांगात दी सोमिया आनी आमकां तुज्या बेस्तावांनी भर म्हूण आमी तुजे कडेन नम्रतायेन मागता सोमिया तुका जावं अर्घ होगळा महिमा स्तुती आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळं आमी बसया म्हाकाचे न्हू. हाच्या वांजेलांत आनी एक उतार आमी आयकल्लें. मुझे बकरो म्हजो ताळो आयकातात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकातात, तांकां हांव वळखता, म्हज्या फाटल्यान येतात. 3 संगती हांगासर आसात. एक ताचे शेळयो बकरे ताचो ताळो आयकतात आनी तो गवळी आपणाच्या शेळयांक वळखता आनी शेळयो ताच्या फाटल्यान येतात. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ते देखून ताचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा विविध रुपांनी. जावं बरो देवाच्या उतरां मारिपात, जावं बरो आमच्या वडिलां मारिपात, जावं बरो विविध साक्रमेंताच्या आचरणा वेळार त्या देवाच्या उतरां मारिपात देवाचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा. मोगाच्या निरंतरी तो आमचे लागीं उलयता आनी तो उलयतना आमकां सांगता, तो आमकां वळखता, आमकां हर एक लागीं तो वळखता, आमच्या नांवान तो वळखता. हें हांवें जायते पटी सांगलां. आमच्या हर एकल्याचें नांव देवाक कळीत आसा आनी आमचो सोमी आमकां हर एकल्याच्या नांवान वळखता. एक निदर्शन कीर्तन 139 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार तूं केदळा उरताय, केदळा आड पडताय, खंय वेताय, कितें व्हरताय, हर एक संगती ताका कळीत आसात म्हणटा किर्तनकार. आनी प्रत्येक जावन तुज्या तोंडार उलोवंक उतार, कितें उलोवंक वेताय तें चिंतच्या पयलें, तूं उतार तुज्या जिबेर येवच्या पयलें कितें उलोवंक वेताय तें समेत ताका कळीत आसा. म्हणजे म्हजे विशयान तुज्या विशयान हर एक संगती ताका कळीत आसात आनी तो म्हाका आनी तुमकां संपूर्ण तरान वळखता. आमकां हर एक लागीं तो वळखता. हांव कोण, हांव कितें, हर एक संगती म्हज्या सोमयाक कळीत आसात. मोगाचें न्हू, म्हजे विशयान तुजे विशयान कळीत नातलें ताका कितेंच ना. हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या विशयान ताका कळीत आसात. हें सत मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हर एक संगती आमच्या विशयान ताका कळीत आसात. त्या देखून आमी ताचो पाटलाव करीचे. पाटलाव करचें म्हळ्यार ताचेर अखंड भावार्थ दवरचो, ताचेर अखंड पातयेनी दवरचे, ताचेर अखंड विश्वास दवरचो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी आमचें जिवीत ताच्या कशे प्रकार त्या ताळ्या प्रकार बांदून हाडूंक मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करचें. हें आमच्या जिवितान गरजेचें. मोगाचें न्हू, ते देखून एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. मोगाचें न्हू, दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया. आमकांच ह्या दोनी हातांनी सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून दिवया. मोगाचें न्हू, आमकां हर एक लागीं तो वळखता. तुजे विशयान म्हजे विशयान ताका कळीत नातलें कितेंच ना. थोड्यो संगती म्हजे विशयान म्हाकाच कळीत ना जावंक बरो, वा तुजे विशयान तुकाच कळीत ना जावंक बरो, ताका कळीत आसात. मोगाचें न्हू, हर एक संगती. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तुज्या माथ्याचे हर एक केस लेगून मेजून दवरला. म्हज्या माथ्यार कितले केस आसात म्हाका गोत्तो ना, वा तुका तुज्या माथ्यार कितले आसा तुका गोत्तो ना. हर एक केस समेत ताणें मेजून दवरला म्हणटा पवित्र. आनी हर एक ताच्या केस ताच्या अपेक्षेवने तो झडाना पडना म्हणटा पवित्र पुस्तक. तशें म्हळ्यार आमच्या विशयान हर एक संगती कळीत आसचो सोमी आमचे मुखार आसा. हांव कोण, हांव कितें, हर एक संगती ताका कळीत आसात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या सोमया मुखार आमी आसा. आमकांच ताच्या पांयां तळा समर्पण करया, ओपून दिवया. मोगाचें न्हू, ते जेजूचेर आमचे पातयेनी अखंड आमी घट करया. तुजेर हांव पातयेता म्हणून त्या जेजूक आमी सांगया, तुजेर हांव पातयेता. जेजू मोगाळा, म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये, म्हज्या जिविताच्या कश्टा दुखा वेळार, कित्याक म्हजे विशयान तुका हर एक संगती कळीत आसात. तूं एक बरो गवळी, म्हाका संपूर्ण तरान वळखताय, म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हरताय. त्या देखून तुजेर एकल्याचेर मात्र हांव पातयेतां सोमया जेजू, आनी तुजो पाटलाव करता सोमया, तुजो पाटलाव करता. कित्याक तुजे विने म्हाका जिवीत ना, तुजे विने हांव कितेंच न्हय सोमया. म्हणून आमी सोमयाक सांगया, संपूर्ण तरान आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया.
आमचो भाऊ गायताना आमी दोळे दांबून आमचे दोनी हात उदारे दोन आमचे समर्पण कर म्हणया. तुजेर रावपाक येता जेजू मोगाळा, तुजेर रावपाक येता. तुका म्हज्या जिवितान असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तें हांव पात येता. म्हज्या जिवितांतले कश्ट दूख पिडाशिडा समस्या हर एक संगती तुका कळीत आसात आनी तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. म्हाका सुटका दिवंक, म्हाका सोडवून दिवंक, म्हाका बरें करूंक, म्हाका भलायकी दिवंक, म्हाका जैत दिवंक तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हूण आमी म्हणया. हांव पात येता म्हूण सांगया आनी संपूर्ण आमचें समर्पण करया. ह्या दोनी हातांनी सुमयाक आमी समर्पण करया आनी म्हणया तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हज्या जिवितान आयिल्ल्या वेळार हर एका दिसा हर एका घडये तुजेर हांव पात येता. कित्याक तूं म्हजो इश्ट, म्हज्या मोगाचो तूं, म्हजें जिवीत चलोवन वरचो तुजोच म्हणून, तुजो म्हजो बरो गवळी म्हणून आमी वळखून आमचें जिवीत ताका समर्पण करया. आमचे कश्ट दूख ताका समर्पण करया, आमची पिडा शिडा ताका समर्पण करया, आमची एकसुरपण बेजाराय सलवणी ताका आमी समर्पण करया. आमकां कितें दोस्ता तें सगळें आमी समर्पण करया. आमकां कितें गरज जाता सगळें समर्पण करया. सुमयाचेर पात येवया, भावार्थ दवरया ताचेर अखंड आनी म्हणया तुजेर हांव पात येता. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेन म्हाका पावचो. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळं आमी दिमी घालया मोगाचें न्हू. एक घडी परत आमचे दोळे धांपया, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया, आमच्या पातकाची दूखदन बक्षांनी आमी मागया. नितळ निर्मळ कर सोमया म्हूण त्या जेजू बऱ्या गोवळ्या लागीं आमी मागया. प्रत्येक जावन तें पयलें सवाल, तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांग. तूं वय जाल्यार आमी थोडे पडी तूं क्रिस्त वय जाल्यार, तूं जेजू वय जाल्यार म्हणल्यार त्या उतरांनी दुबाव केला जावंक बरो. जेजूचेर दुबाव सारला, जेजूच्या सत्तेचेर दुबाव सारला. त्या देखून ह्या घडये दूख पावया, पाश्चात्ताप पावया, त्या जेजू कडेन बक्षांनी आमी मागया. एक दुसरें, ताचे बकरे ताचो ताळो आयकतात, ताचो ताळो आयकूंक आमी इन्कार केल्ल्या खातीर आज संवसारांत आवाज, संवसाराचो ताळो बळिश्ट, मनशाचो ताळो बळिश्ट. आज आमी मस्त बरी संवसाराच्या ताळ्या फाटल्यान, संवसाराच्या संगती फाटल्यान, संवसाराच्या मनशा फाटल्यान आमी गेले. हांव जावंक बरो सोमया फाटल्यान वयच्या बदला सोमयाचो ताळो आयकूच्या बदलाक त्या देखून आमी पाश्चात्ताप पावया. ताका लागून थोडे बरी आमी फोंडान पडल्या, आमचें जिवीत कश्टांचें आमी केल्यान जावंक बरो मोगाचें न्हू. संवसारी वस्तू, संवसारी संगती आमचो देव म्हणून आमी घेतला जावंक बरो. तांदून तो वेळ करचेला, ताकाच वेळ दिला. देवाक सोमयाक वेळ दिवंक आमी सुकोवन पडल्या जावंक बरो मोगाचें न्हू. ह्या घडये आमी बक्षांनी मागया. आमचो अस्कत भावार्थ सोमयातय आमी दाखयल्ल्या खातीर. सोमयान म्हजो पाटलाव करतात, म्हजे बकरे म्हज्या फाटल्यान येतात म्हणा. सोमयाचो पाटलाव करूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर, ताचे हिणांत ताच्यो शेळयो जावन रावूंक सबारपडी सुकोवन पडलेल्या खातीर जावंक बरो
त्या आत्मीक संगतीने वांटेली जावंक मिसाचें बलिदान जावंक बरो मागणें जावंक बरो विविध साक्रामेंताच्या आचरणान जावंक बरो कुटुंबाच्या मागण्यान जावंक बरो आमी वांटेली जावंक सुकोवन पडल्या त्या मारिपा सोमयाचो पाटलाव करूं आमी सुकल्या जावंक बरो त्या कडेन सोमया कडेन बक्षाने मागया आनी प्रत्येक जावन अंत्ययोगांत पयले फावटी त्या सिसांक क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें जेजूचेर पातयेंत येतल्यांक क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें क्रिस्त हांव क्रिस्तांव क्रिस्ताचें नांव येवं कारण तांचें जिवीत एक भोव अपूर्वाचें जिवीत तें जियोवन आसलें क्रिस्तांवां माया मोगान जियोवन आसलीं एकामेकाच्या गरजांक पावोन जियोवन आसलीं सुरविल्ल्या पवित्र सभेचें चित्रण तांचे मदें आसलें तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणूच नातलो एकामेका कुमोकन एकामेका भाव आनी भयण म्हूण मानून जिये तेणी आज आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ता सारकें आमी जियेत आवंगी क्रिस्तांवां जावन एक माया मोगाचें जिवीत आमी जियेत आवंगी क्रिस्तांवां जावन एकामेकाक कुमोकन एकामेकाच्या गरजांक पावोन आमी जियेत आवंगी म्हणलें आमी आमकांत विचारूंक जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो तेरगून ह्या घडये आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना आमकां पातकांतलें नितळ कर म्हूण सोमया कडेन आमी परतून मागया एझेकियल प्रवादी अदे 36 वाक्य 25 म्हणटा नितळ उदक हांव तुमचेर शिवारतलो आनी तुमी नितळ जातल्यान हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलें आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलें नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज हांव दितलो सोबीत उतरां मोगाचें न्हू नितळ उदक हांव तुमचेर शिवारतलो आनी तुमकां नितळ आनी तुमी नितळ जातले अत्यंत पवित्र केल्लें उदक आतां आमचेर शिवारतले आमी नितळ जातले मोगाचें न्हू आमच्या पातकाची दूख आमी धरतना एक नवें काळीज हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी एक नवो आत्मो हांव तुमचेर घालता पत्राचें काळीज काडटा मासाचें काळीज दिता तर आमी सगळ्यां दोळे धांपया आमचे दोनी आतां आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया मोगाचें न्हू आमच्या पातकाची दूख धरया आमचे थंय पात्राचें काटोर काळीज आसा तर मासाचें काळीज मोवाळ काळीज मोगाळ काळीज आमकां दी म्हूण मागया आमच्या पातकाची दूख धरया हें पवित्र उदक आमचें शिवारतना सकड पातकांतलें आमकां धुवन नितळ कर म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया आमच्या पातकाचें बॉक्सांनी आमी मागया देवातावन हांव सण पयसलो आतां हांव फाटीं येता पातकाच्या वाटांनी सडगुरो सोमया हांव फाटीं येता घरा येता परतून सांडून बेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे सोमया हांव फाटीं येता घरा येता परतून सांडून बेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे सोमया हांव फाटीं येता सोमया हांव फाटीं येता सोमया हांव फाटीं येता मोगाचें न्हू आतां आमच्या कुडीचेर ही मागणी घेवंक आमी वेता सोमी आमकां मागून दी ह्या पवित्र तेलांत ते मारिपात भलायकी बरेपण आमच्या कुडींत वाळोवन दी कित्याक सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना हर एक संगती साध्य हें पवित्र केल्लें तेल आमचेर गुरसाच्या गुर्ता मारिपात येता आसतना आमच्या कुडींत भलायकी मतीक शांती समाधान आनी आमच्या जिवितान बरेपण वाळोवन दी पवित्रपण सकत करपा आमच्या कुडीच्या शिरांनी तकलेच्या त्या शिरेतावन पांयाच्या त्या निमाण्या बटा पर्यंत तुदये पर्यंत शिरांनी वाळोवन दी आनी बरेपण आमकां लाभून दी म्हणल्यार त्या बरोवशान भवर्तान आनी पवित्रपण सकत करपा कुडींत वालच्याक आमी फुडें सरया आनी ही मागणी आमी घेवया
ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. सगळं आमी दिबिगाल्या मोगाच्यानो सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें वेताना एक घडी बरो आमकां कितें मागूंक आसा सगळीं ते सवां परत सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सगळे आमचे कुटुंब ताच्या पांयांतळ हाडया. गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां परगांवांत कामाची भद्रती ना, थोड्यांक भेंबिरांतेन आसात, काम वेता, थोड्यांनी कामां गेल्या, थोड्यांक अर्द सांबाळ. सगळे आमच्या भावंडांक सुमी राखून दी, सांबाळून दी, तांच्या कामाची भद्रती तांकां दिवूं दी म्हणून आज आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तळार ह्या भावंडां खातीर मागया. प्रत्येक जाण मिडल इस्टांत परत झुजांचे ती मोडां आसात, हें सगळें नीव रावंक, शांतीची वाटो विसूंक आनी बरेपण थंय जावच्या खातीर संबंदी जाल्ल्या सगळ मुखेल्यांक मती उज वाड मेळच्या, पवित्रत्म्याची सकत करपा तांच्या कुडींनी वालच्या खातीर आमी ह्या घडी विशेश तरान मागया मोगाच्यानो. तशेंच आमच्या भुरग्या बाळां कुटुंबांतल्या हर एकल्यागे सुमयाच्या पांयांतळ हाडटाना प्रत्येक जावन पयलो कुमगार घेवंक आयतीं जाल्ल्या तयार करच्या त्या सगळ भुरग्यां खातीर ह्या घडी आमी मागया. सुमयाक पयले पडी तांच्या काळजान घेवंक वेता ददोसपणाचो दीस, पूण त्या सुमयाचेर जे कोणाक तांच्या काळजान घेतात त्या सुमयाक तांच्या जिवितान अखंड फातयेनी भावार्थ दवरून जियोंक, त्या जेजूची भुरगीं जावन वाडोवंक तो सुमी तांकां कृपा आदार उजवाड दिवं दी म्हणून ह्या पयलो कुमगार घेवनच्या सगळ भुरग्यां खातीर मागया. तो दीस तांच्या जिविताचो पवित्र आनी तो पवित्रपणान संभ्रमकी सुमी तांकां उजवाड आदार दिवं दी म्हणून ह्या सगळ भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या युवसानां खातीर तांकां एक बरें जिवीत, एक बरो फुडार मागया. खाजारी जोड्यां खातीर प्रत्येक जावन तरण्या खाजारी जोड्यां खातीर आमी मागया. ह्या वर्सांनी ह्या दिसांनी लग्न जाल्ल्या सगळ जोड्यां खातीर तांच्या मोगान तांणी थीर रावंक आनी मुखार वचोंक एक बरें लग्न जिवीत मोरापर्यंत जियोंक सोडून घडल्या वेळार एकामेकाक बोगसून सुदारसून मुखार वचोंक करपा मागया. मलगडी प्रायवंता पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया.
विशेष तौरान आमच्या बिरगजींतल्या उर्बान मेंडोन आसा ताका ऑपरेशन जालां आस्पत्रेंत आसा ताच्या भलायके खातीर. आमची बहीण मेरी कॉन्सेसावो ती आस्पत्रेंत आसा तिच्या भलायके खातीर. आमचो भाव रॉकी कुटिनो ताच्या भलायके खातीर आनी इतर सकट पिडेस्तां खातीर हांगासर आसतलीं आमी आमच्या कुटुंबांतली जावं बरो मोगाची आस्पत्रेनी आसा घरांनी आसा ते पिडेस्त भावंडां हर एकल्या सोवडासकान परत तांचे खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, कोणा खातीर मागा जायन बगता तांचे खातीर, ह्या पवित्र थळाक फळथळाच्या बरेपणा खातीर दान दिवच्या, विविध रितीन दान दिवच्या, सकट दानी खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, बिझनसा खातीर, वावरा खातीर, विविध रितीन सेवा दिवच्या, कुमोकाच्या बऱ्या मनाच्या भावंडां खातीर आमी मागया. आनी ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकट भक्तिकांचेर देवाची आशिर्वादां ह्या सक्रामेंतांतून वाळून दिवन मागया. आनी तुमी हाचे तेंचो आशिर्वाद जोडून ताय जावन गावया गीत ह्या देवाडा सक्रामेंतांक. Ye devoda sacramento sastangan koruya urvilya त्या रूपांबोता नव्योरीती आधार्या solvon vechas katvisya bavartaचे बोळदिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना भरता. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेतायन राज करताय सासनाच्या सासना. Alleluia, alleluia, somia kami argadivya, alleluia, 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 somia kami argadivya, alleluia. Somi kitlo swadik ati bomoladi, somi kitlo swadik ati bomoladi, arga divyataka ami sada sarvoda, arga divyataka ami sada sarvoda. Alleluia, alleluia, somyakami arga divya, alleluia, alleluia. Alleluia, somyakami argadivya, alleluia. Mogal puta sove, au par mori, आशीर्वादीवामका. भगवत जुत्ता देवा आम्हा बसवून कर भगवत कुसाचे कृपेने आमचे देवा आमच्या दुश्मनातले पापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी